आज आमचो पक्ष गोवा फॉरवर्ड पार्टी अक्षय तृतीयेच्या बरे मुहूर्ताच्या दिसाक तुमच्या मतदारसंघात एक पाऊल फुडें मारता आणि बाब निलेश रेवळकराच्या लिडरशिपीच्या अंडर आम्ही हांगा आमचो पक्ष स्थापन करूंक सोदतात, ब्लॉक स्थापन करूंक सोदतात आणि बारीक मनीस चड करून धाकटो मतदारसंघ जो एक हिस्ट्रीन जर काढून गेलो जाल्यार वास्को द गामा म्हणल्यार डिस्कवर्ड इंडिया म्हणटात, गेट वे टू इंडिया ही ह्या मतदारसंघांतल्यान जाता, नॅचरल हार्बर. पूण ही परिस्थिती जर पळयली म्हळ्यार वास्को भितर सरतनाच वास्को सारखे अकलेक पावलां हें सामकें दिश्टी पडटा. हांवें एसेंब्लीन हांव क्वेश्चन खूब घालपी आनी तातूंत एक मतदारसंघांनी एक म्युनिसिपालिटी अशी आसा जंय ट्रेड लायसन्सां सगळ्या कडेन ट्रेड लायसन्स पेंडिंगां बी आसतात. हांगा हो एकूच अशी म्युनिसिपालिटी जंय दिसाक 3 ते 5 लोक बंद करतात धंदो, ट्रेड लायसन्स विड्रॉ करतात. ही वास्कोकारांची परिस्थिती. आता हांवें त्याच मनशाक त्या मनशा कडच्यान म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळिल्लें, ताका हांवें फोन केलो, आरे म्हणलें वास्को आतां कितें सुदारला तेन्नाच्यान आतां कित्याक 6 म्हयने पयलीं हो प्रश्न आशिल्लो एसेंब्ली. तो म्हणटा बॅड टू वर्ड्स आतां आनी बेटर जाला म्हणटा तो. कित्याक बेटर जाला बरेच चिंतात. ह्या एमपीटीन एक टायमार 5,000 लोक आपले पोट करताले. 5,000 डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जातालो. आज एमपीटीन कितले लोक आहा? 200 आहा. 5,000 खंय आनी 200 खंय. विकास कोणाचो? कोणाचो विकास? कोणाच्यो नोकऱ्यो मेळ्यो? सांगा मरे तुमी. आता आमकां निलेशान सांगलें की बायलांक आमी हे घालून म्हळ्यार गाडे घालून दितली, तुमकां कितें विकूंक मेळटलें. विकपाक लोक खंय आहा? लोक गेले सगळे सोडून. शिपयार्डाची तीच परिस्थिती आहा. शिपयार्डाची होल्डिंग कंपनी माजगांव डॉक्स म्हणून आहा. ती शिपयार्ड आतां फोकस करता गुजराताक. गुजराताक तांकां चड कॉन्ट्रॅक्ट मेळटा. आनी दुसरें श्रीलंका. वास्को हांगा शिपयार्डाचो इंट्रस्ट ना. सो शिपयार्ड ना, एमपीटी ना. आसा कोण? अडानी. अडानी म्हणटा कोण? मोदी. मोदी म्हणल्यार अडानी आनी आनी कांय ना. तें सगळे एक सादो दुकानदार आज सगळे देश चलयता. कित्याक चलयता? कित्याक ताका आशिर्वाद आहा आनी तोच म्हणल्यार ते. अशे परिस्थितीन कोळसो हाडटा तो. हे एक कोळशा खातीर वास्को अकलेक पावला. अकलेक पावला म्हळ्यार कितें? बाब निलेशान सांगला ताका ओन ताचे पर्सनल एक्सपिरियन्स आहा, बॅड एक्सपिरियन्स, की मनीस कसो भायर पडटा कोळशा खातीर. हे ताणें ओन म्हळ्यार ही सफर्ड द कॉन्सिक्वन्सीस ऑफ कोल. कोळशा खातीर लागीं आपली बायल कशी भायर पडूंक शकता हें ताणें पळयलेलें आहा. दुसऱ्याक सांगपाची गरजूच ना. सो इज अ विक्टीम ऑफ कोल. आतां हें ताका एकल्याक तें आमकां कळना. कोविडाच्या टायमार वास्कोकारांचे पुलमाव म्हळ्यार लंग्स सगळ्यान फ्राक आशिल्ले म्हणून रिपोर्ट आयले. चड लोक वास्को मेले ना. जाय जाल्यार हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे येवन सांगचे की ना वास्कोकारांचे पुलमाव घट आहा. कोळसो आसून सुद्दां घट आहा. संकल्पाचे पुलमाव घट आहा. म्हळ्यार एक सिगरेट एक्स्ट्रा मदूं ओडल्यार कांय जावचें ना. सांगू न्ही म्हाका अशें कोणें सांगपाक कोणाचें जाता? वास्कोकारांचे पुलमाव सिगरेट ओडूं सिगरेट ओडनाका फराक आहा कोळशा खातीर. वास्कोकार हार्ट एटॅक घेवन हॉस्पिटलांत पावनात. ज्या हॉस्पिटलांत पावपा खातीर आमदारान सांगिल्लें हॉस्पिटल बांदतलो तें हॉस्पिटल कांय जावंकूच ना. विकास करपा खातीर गेल्ले. सगळ्यात व्हडलो सपोर्टर जालो बालन, तोय हॉस्पिटलांत पावलो ना. जंय जेन्ना केअर जाय आशिल्ली हांव वळखता, हांव येवपी हांगा संकल्पा खातीरूय बी कॅनवास करपाक हांव तिन्ना हांगा आयला. राहुल गांधी आसतना हांव आयलो. ताजे मागीर आमी हांगा जनता दरबार घेतल्या. तुमचे इश्यूज आहात ते एसेंब्लीन काडल्या. हे सगळें केल्लें आहा. सो हांव वयल्यावर उलयना. हांव फातोर्डा म्हणल्यार कितें हांगा गुजरात कितें
ते हांगा लागींच पावूंक शकता आमी बारीक मनशाचे कितें आसा आनी जी कितें परिस्थिती जाल्या ही म्हाका कळटा. आज वास्को फुडार ना भुरग्यांक, कांयच फुडार ना. तुमी ही इंडस्ट्री चेंज करची पडटली. सगळ्यान दर्यो जंय दिसता, वॉटर बॉडी दिसता, ती प्रॉपर्टी म्हारग आसपाक जाय. जंय दर्यो दिसता थंय प्रॉपर्टी म्हारग आसपाक जाय. वास्को कितले प्रोजेक्ट येता, एकलो कोण तरी केन्ना 6 म्हयन्यान एकदा तो साळकार बांदता, तेन्ना थंय लायसन्साक येता. नाल्यार म्युन्सिपालिटी कडेन लायसन्साक पसून पेंडींग ना, काय ना ताचे कडेन पेंडींग. कोण बिल्डिंगच बांदूंक सोदना, कित्याक लोकूच ना. SIR सगळ्यान मतदार चड खंय मायनस जाल्या, वास्को जाल्या. वास्को आतां 18,000 मतां मारल्या फक्त, आनी भुरग्यांक फुडार ना. आनी तुमी मतां कोणाक मारतात, बीजेपीक मारतात. काँग्रेसीकूय मारल्यार तो बीजेपीक वता. कोळसो कोणें काँग्रेसीन हाडूंक ना अशें न्ही, कोळसो काँग्रेसीनूच हाडिल्लो. तो काँग्रेसूय हातून टू सम एक्सटेंट रिस्पॉन्सिबल आहा. कोळसो आनी ट्युरिझम बरोबर जावंक शकता. वो जुझे फिलीप जो आहा पळय, जुझे फिलीप डिसोजा, हो म्हजो फ्रेंड. खूब वर्सां पयलीं 2002 काय तरी एकदा एक रॉयल कॅरिबियनाची व्हडली क्रूज लायनर हाडली. त्या क्रूज लायनरान तो म्हाका घेवन गेल्लो. थंय भितर सरतना आमी पळयलें सगळ्या कडेन टेपी मारल्या, सगळ्या कडेन. एंट्री टू द क्रूज लायनर वॉज विथ सॅलो टेप. विचारलें कितें काय म्हणून, ते म्हणटा ना इतली कोळशाची जी धूल आहा ती आमचे क्रूज लायनरान भितर धूल लायली, ती क्लीन करपाक आमकां 6 म्हयने लागतले. आनी 6 म्हयने बंद उडोवप क्रूज लायनर म्हळ्यार तुवें दिवाळें काडप. अशी परिस्थितीन आमकां ही हो पोर्टूच नाका म्हणून. बट मोर्मुगांव म्हणटा तो नॅचरल हार्बर. आज तुमी इराण आनी इस्रायल आनी अमेरिकेचे जे गॅरम जाला थंय होर्मुझ म्हूण आहा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ म्हणून, दॅट इज ऑल्सो नॅचरल. आमचे नॅचरल हार्बरा भशेनूच वस्त ती. तो एक ब्लॉक करून इराण आतां अमेरिकेक सारकें म्हळ्यार पांया कडेन हाडटा. आनी आमी हांगा हो जो नॅचरल हार्बर आसा तो आमी सगळो आउटसोर्स केल्लो आहा. MPT कडेन 200 कित्याक उरल्या एम्प्लॉई, कित्याक सगळे बर्थ आउटसोर्स केल्या. संकल्पय हाजेर उलयता हा ना न्ही, एसेंब्लीन उलयता, बोळ मारतात आमी लोकां बरोबर आसतले म्हणून दाजी सांगता. व्हिडिओ जर तें गुगल केलें जाल्यार दाजी इज गोइंग टू बी विथ द पीपल. पीपल मेळयले, डबल इंजीन सरकार, लोक तुमचे, म्युन्सिपालिटी तुमची, सरकार तुमचो, मोदी तुमचो. जावन पसून लोकांक जाय ते कित्याक जायना, लोकांक नोकऱ्यो कित्याक ना. गोंयांत 2nd लार्जस्ट अनएम्प्लॉयमेंट आहा इन इंडिया. गोंयांत आमी हुशार भुरगे आहात, आवय बापूय त्रास घेवन भुरग्यांक शिकयतात आनी मागीर तांकां नोकऱ्यो मेळना. बीजेपीचेच मंडळाचे अध्यक्ष बिध्यक्ष कोण आहा, त्यो बायल्यो आहा त्यो नोकऱ्यो विकतात, धरिल्ली आहा तांकां. तांची मंत्र्याच्या ऑफिसान काम करताली ती. जे सर्वसामान्य मनशाक नोकरी मेळूंक जाय हक्क म्हणून ती नोकरी पयशांनी विकती घेवची पडटा. कसली बीजेपी आनी खंय हिंदुत्व. आमी खंयचे, आमी हिंदू न्ही. आमी आज अक्षय तृतीयेक बरो दीस म्हणून हांगा येवंक ना. मागीर स्थानीक मनशाक आपली तकली चलोवन आपलो पक्ष, आपलो स्वाभिमान कित्याक ना तें म्हाका कळना. हांगा आतां मेरेन तुमी सदांच नॅशनल पार्टी निवडून दिल्या, एकदा स्थानीक पक्ष निवडून दाखया. हांव तुमकां सांगता कोळसो बंद करपाक इजी न्ही. कोळशाचोच सरकार आसा, कोळशाचो सरकार म्हणल्यार बीजेपी सरकार. बंद कसो उडोवप तो. हांव जर फाल्यां मुखेलमंत्री जालो, सगळे ट्रॉलरांक कॉन्ट्रॅक्ट दिता बंद करा म्हणून, दर्योच ब्लॉकेड करा म्हणून. आज ट्रम्प कशी ब्लॉकेड करता ते भशेन ब्लॉकेड करा मरे, बंद करा. बोटूच येवंक दिवं नाका भितर. खंयची येतली बोट, येतली बोट येतली. कोळशाची बोट येता ती दर्यान बंद करा. भितर येतकच तांचे ट्रकांक तालाव दिया, त्रास करा तांकां, नाका करा. कृष्णापट्टणम म्हणटा थंय तो पोर्ट हाडचो म्हणून ते इन्व्हिटेशन आहा तांकां. मातशें तांकां एक 100-200 रुपया टनाचेर सवाय पडटा म्हणून ते कोळसो घेवन हांगा येतात. आनी ह्या कोळशा खातीर फक्त तुजे पुलमाऊस काबार जायना, तुजी इकॉनॉमी काबार जाली, बिल्डर काबार जाले. हांगाचे एक्टिविस्टांनी म्हाका सांगलें
कजिनो तरी हांगा हाड म्हूण ते कजिनो पणजे नाका ते वास्को तरी हाडा म्हूण पूण कजिनो कितें येतले ते कोळशान तांकां कजिनो कसो चलतलो तरी आमी म्हणलें की चल कजिनो हांगा हाडया म्हूण कोळशान कजिनो चलना कोळशान कांयच चलना कोळशाक फक्त बीजेपी चलता आनी ती बीजेपी तुमकां जाय हा आज बरो दीस मगे बरो सण आमचो एक बरी सुरवात करुया की बरे दिसा बरे भशेन विचार करुया आमकां आमच्याच फायद्याचे लोकांच्या फायद्याचे न्ही गोंयच्या फायद्याचे न्ही गोंय गोंयकारपणाच्या फायद्याचे बी काही न्ही फक्त तुमच्या फायद्याचे चिंता तुम्ही कोळसो बंद करपी मनशाक निवडून दिवंक जाय जो कोळसो बंद करतलो म्हणून सांगून मागीर त्याच पक्षान गेलो तसले मनीस कोता येवना कोळसोच बंद जावपाक जाय कोळसो जर बंद जालो जाल्यार गोंयांत टुरिजम वाडटलें हेच जे नॅचरल हार्बर तुमकां दिश्टी पडटा हे नॅचरल हार्बराचेर टुरिजम हे आमची बॅकबोन आमचो फाटीचो कोणो इकॉनॉमीचो म्हणटा टुरिजम आतां टुरिजम खंय आहा गोंयांत कितें आहा परिस्थिती टुरिजमाची परिस्थिती बरी ना आनी वास्को जो वास्को आमी गेटवे ऑफ इंडिया म्हणटात ते गेटवे टू इंडिया अकलेक पावना ही परिस्थिती आहा तुमकां कोळशा खातीर एअर पोल्युशन जाता भलायकेच्यो क्रायसीस जाल्ल्यो आहा हेल्थ क्रायसीस मागीर तुमचें प्रदूशण जाता प्रदूशण भरपूर प्रदूशण ते ताजे खातीर दुयेंसां जातात क्वॉलिटी ऑफ लायफ म्हणून आसता क्वॉलिटी ऑफ लायफ म्हळ्यार कितें केन्ना एसेंब्लीन उलयतना तुमी आयकलां आसतलें दाजी साळकार सांगता हॅपीनेस इंडेक्स आमचे प्रमोद सावंतान खंय सरकार घडोवन आनी बीजेपीचे डबल इंजीन सरकारान हॅपीनेस इंडेक्स वाडयलो तुमी खुश आहा तुमी आमी रडटात पळय आतां हांव तुका आतां रडटा हांव पळय हांव कितेंच बरें उलोवंक ना आतां कोण खुश आहा सो हॅपीनेस इंडेक्स खंयचो उरलो दाजीच पयलो खुश ना दाजी म्हणटा आपूण रागा बरोबर आहा शिवाजी महाराजाचो पुतळो पसून तांकां घालूंक मेळना तो घाल्लो ताणी तो पुतळो दाखोवन लोकांच्या कानार घालतले म्हणून त्या पुतळ्याचेर पसून तांचे अधिकार ना एमपीटी म्हणटा आपल्या बापायचे बेस्ट म्हणून तुमी गेले तेल लायत म्हणून आनी आमकां कुत्रो खायना ह्या आमदारांक बदून जे तुमी निवडून दिल्या ते म्युन्सिपालिटी जी निवडून दिता तांकां कसलीच पावर ना कोळसो तांचो बॉस जाल्लो आहा एमपीटी म्हणटा ती एमपीए म्हणून जाली ती आतां मुरमुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी म्हणून ही एमपीए आज बॉस जाल्ली आहा दाजी उलयता संकल्प उलयता पूण तांचोच सरकार तांचे आयकना मागीर तांचोच सरकार जर तांचे आयकना जाल्यार ऑपोजिशनाक निवडून दिया अशें धरया आमी सरकारान पावचे ना आमी पोस्ट तरी मारताले कळ्यो ना आतां हांव ऑपोजिशनाचो आमदार आहा फातोर्डान म्हजो मतदारसंघ हांव 3दा जिखलां म्हजें सरकार आयकता न्ही आयकता आमकां जर प्रोजेक्ट नाका हांव नाका म्हणून सांगता आनी सरकार म्हजें आयकता म्हजें कशें आयकता आनी दाजीचें कशें आयकना म्हजें कशें आयकता आनी संकल्पाचें कशें आयकना म्हळ्यार तुमकां आयदर तुमकां कितें जाय तें ना तुमचे कडेन कितें जाल्यार तुमचें घुसपालां तुमकां कुत्रोय खायना लोकांनी पर्याय सोदूंक जाय ना सांगात म्हाका हांव कोणाची संकल्पाची चूक करना हांव दाजीची चूक करना पूण तांचे कडेन सोल्युशन ना आमकां जाय कितें आमकां रडगाणें नाका आमकां सोल्युशन जाय सोल्युशन ओवरनायट येवचें ना कोळसो फाल्यां धक्क्याक बंद केलो म्हळ्यार पराज्यान हांगा सामके दिवे लागले अशेंय चिंतू नाका तुमी ताका एक टायम आहा जेस्टेशन पिरियड म्हणून आसता जेस्टेशन पिरियड म्हळ्यार कितें भुरगें जावपाक पसून 9 म्हयने लागता ते 9 म्हयने लागतलेच पूण प्लॅनिंग करूंक जाय आयच्या दिसाक की बरो मनीस आमदार करतले ताका ताज्यो पॉलिसीज कितें आसतल्यो आनी नोकऱ्यो आमी कश्यो क्रिएट करतले आमचे भुरग्यांक आनी आमचे बायलांक आज मोदी सांगता कितें सांगता की बायलांक आपूण रिजर्वेशन दिवपाचो आसलो ऑपोजिशनान बंद केलें म्हणून तशें करूं तें तो सेन्सस करिनासतना रिजर्वेशन करूंक सोदतालो सेन्सस म्हळ्यार कितें सेन्सस म्हळ्यार ओबीसी अदर बॅकवर्ड क्लासीस दलित शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्रायब तांचो सेन्सस जावपाक जाय
ताजे शिवाय रिजर्वेशन करूंक मेळना. म्युन्सिपालिटीचे इलेक्शन तशेंच करून सोदताले ते. आमचे एकले एसटीचे कावन्सिलर कोर्टान गेले, ताजे खातीर म्युन्सिपालिटीचे इलेक्शन आतां करूंक मेळचें ना. सो बीजेपी इलेक्शनां करता रडी खेळपाक. फेर पद्दतीन इलेक्शन करूंक शकना. चिटींग करूनच इलेक्शन जिखूंक जाय तांकां. बरे भशेन इलेक्शन करून ते जिखतले म्हूण ते तांच्या नशिबान ना. सो ते अशें घुसपायतात. बायलांक रिजर्वेशन करून आमदार आनी MP केली म्हणून तुमकां नोकऱ्यो मेळच्यो ना, तुमच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो मेळच्यो ना. नोकऱ्यो हांगा मेळटल्यो जाल्यार कोळसो वचपाक जाय. कोळसो गोंयांत वापरता आमी, देपो इल्लो वापरता गोवा कार्बन करता, इल्लो कुसकूट. तो कोळसो आमच्यान असोच हाडूं येता. त्या कोळशाचेर आमचें ऑपोजिशन ना. हो कोळसो सगळो घोसपेट वता. गोंय फक्त हब आहा, म्हळ्यार दुयेंसां आमी खावपाची आनी आमी कमिशन खावपाची. आनी कोणाकूच कसलो फायदो ना. ट्रक ड्रायव्हरांचे पोट पेड्यार. ट्रक ड्रायव्हर खंयचे? कितले जाण आहा तुमचे भितर ट्रक ड्रायव्हर? कितले जाणांचे वॅगनाचेर कॉन्ट्रॅक्ट आहा? सांगा म्हाका. सगळे भायले. स्थानीक मनशाक कसलोच फायदो ना एक कोळशाचो. तो कोळसो जाय कितें आमकां? खंयच्याय गांवांत वचा तुमी, खंयच्याय गांवांत वचा, गांवांत भितर वतना एक तुमकां दिश्टी पडटलें की बाबा कितें तरी डेव्हलपमेंट. फातोर्डा या केन्ना केन्ना तरी एक दीस हें करुया, तुमी फातोर्डा या, बरें जेवया बिवया आनी आमचें डेव्हलपमेंट कितें तें पळोवया. ऑपोजिशनाक आसूं ना. सगळ्यांत चड तर गाळी सरकाराक मारता तो हांव मारता. तितलें तरी आयकलां ना तुमी? हा, उलयता जाल्यार आयकूंक येता बरें. ते तुमी थंय येया आनी हांगा तुमचें पळया ग्रोथ. हांगा येता पळयल्यार तुमकां सामकें पेसांव कशें मरे. वास्को देंवल्यार पेसांव. हांव वास्कोकार हा पयलीं. म्हजो आजो कमिशनर ऑफ कस्टम, तांचें घर आशिल्लें हांगा बायना. दादा देसाय म्हणटा म्हजो काका, व्हडलो बापायचो व्हडलो भाव, कस्टम्स क्लियरींग एजंट. तेन्ना कोळसो नाशिल्लो हांगा. आयरन ओर आशिल्लो, कोळसो नाशिल्लो. हो कोळसो हाडलो आनी वास्को काबार जाली. आनी हो कोळसो हाडलो कोणें? सेंट्रल गव्हर्नमेंटान पक्ष खंयचे आशिल्ले? रिजनल पार्टीन आशिल्लो, MG पार्टीन कोळसो हाडलो ना हो नॅशनल पार्टीनूच कोळसो हाडलो. आनी रिजनल प्रॉब्लेमाक रिजनल सोल्युशनां आसपाक जाय. रिजनल प्रॉब्लेम हे हो कोळसो म्हणटा वास्कोचो प्रॉब्लेम. हो कोळसो काडप रिजनल पार्टीज काडूंक शकता, नॅशनल पार्टी काडूंक शकना. सगळे लोक जर एकवट केल्लो, कोळशाच्या अगेन्स्ट मत मारतले जाल्यार आमी जिखूंक शकता. आमचो भुरग्यांचो फुडार बरो जावंक शकता. आमचे भलायकी राखूंक आमी शकता. आमी आमचे सैम राखूंक शकता. सैम बीन ते कमी, हांगा ती सैम उरूंकूच ना. हांगा डायरेक्ट कोळसो तुमचे पुलगांवांत वता. तो पोलगी पावडर रोडून बिडून तियात्र इतले करून तो करता. पूण म्हाका दिसना की लोकांच्या तकलेन वता म्हणटे. खूब प्रॉब्लेम सादो धरनाका तुमी. आनी भुरगे चड करून भुरग्यांक सांगता हांव, तुमकां कांयच फुडार ना. ह्या गांवांत तुमकां फुडार ना. मडको घेतलो, मडको घेवपाक खेळपाक कोण आहा? बिल्डर जातलो, बिल्डर जावन फ्लॅट विकपाक कोण आहा? पूण बरे लोकूच ना न्ही. लोक सोडून गेले. कोळसो येवप म्हळ्यार बरे लोक सोडून वचप. पण डायरेक्ट रिलेशन आहा हातूंत. म्हणटकच जो सरकार तांचेच आयकना, जो सरकार ह्या MPAक येदे व्हडले मातोव दवरल्या की शिवाजी महाराजाक पसून MPA रिकॉग्नायज करना आनी आयकना, अशे MPAचे गुलाम जावन तुमी कित्याक जगूंक सोदतात? म्हणून हांव अक्षय तृतीयेक हांगा येवपाक आमी चिंतलें. कित्याक ही बरो जागो म्हणून सुरवात करपाक. कित्याक हांगा कांयच गोंय आसा, उरिल्लें गोंय आहा तें हांगा दिश्टी पडना. हांगा सामकें तुमी अधोगतीक पाविल्ले आहा. हांगा पयशे आसा म्हणून दिश्टीच पडना. कोळशांत भरपूर पयसो आहा, पूण तो पयसो तुमकां मेळना. आनी तो पयसो तुमकां केन्नाच मेळचो ना. तो पयसो तांचोच तितले वयरूच उरपाचो. मुखेलमंत्री म्हणटा, काल हांवें खंय तरी ताच्या भाशणांत आयकलां की आपल्याक गेले 7 वर्सांत सगळे गोंयचो कचरो आपल्यान निवळ केलो. तें खरें ताजें. मुखेलमंत्री सगळे फट उलयना, खुबदां खरें उलयता. राजकारणांत कचरो आहा. काँग्रेस पार्टीन कचरो आशिल्लो,
तो सगळो ताणें घेतलो. कचरो घेवपूय कोण तरी कोण घेवंक नाका. तो मुख्यमंत्र्यान सगळो काँग्रेसीचो कचरो आपल्या घरान घेतला. सारको म्हण ताजे घराक आनी चान्स ना. कचऱ्याचो अड्डो जाल्लो आहा तो. बीजेपी म्हणटा ती तातूंत इतले पक्षाचो ताणें कचरो घेतला की तो ते घरांतल्यान तुमकां न्याय मेळूंकूच शकना. कसोच न्याय मेळना तुमकां. एक तुमी चिंतात, निलेश जो फुडें सरला तो तुमचे खातीर फुडें सरला. निलेशान जे भोगलां ते पर्सनल एक्सपिरियन्सान भोगिल्ले आहा कोळशाचे. ताजे फुडें आनी म्हणजे कोणाक अशें केन्नाच जावचें न्ही. तो पर्सनल एक्सपिरियन्स भोगिल्लो मनीस फुडें सरला कोळसो बंद करपाक आनी आमच्या पक्षाक संघटीत करपाक. आमी कितेंय करूं पूण कोळशा बरोबर केन्नाच तडजोड करचे ना. आनी आमी जर सरकारान आयले, आमचो सरकार जालो जाल्यार पयले दिसा कोळसो आमी बंद करतले. हें तुमकां हांव उतर दिता. खंयचोच पक्ष उतर दिवंक शकना. आमचो पक्ष उतर दिवंक शकता कित्याक आमी रिजनल पार्टी. आमचे आवय बापूय आमीच. आमकां वयर आनी कोण ना. हायकमांड ना. आमचो हायकमांड आमी. आमचो हायकमांड तुमी. तुमी हे याद करून दिवपाक जाता की कोळशाचेर तुवें हें उलयल्लें म्हणून. कोळशा बरोबर कशेंच तडजोड करचें ना. पयशे येवपाक जाय. इकॉनॉमीक एक्टिविटी जावंक जाय. खूब जाण एक्टिविस्ट म्हणल्यार गोंय आसा तशेंच दवरया. हांव ते मताचो न्ही. इकॉनॉमीक एक्टिविटी जर जायना जाल्यार लोकांचें पोट भरना. पोर्टाचेर इकॉनॉमीक एक्टिविटी जाय. इकॉनॉमीक एक्टिविटी कितें? क्रूज टर्मिनलां जाय. क्रूज येवपाक जाय. टॅक्सी तुमच्यो आसपाक जाय. टॅक्सीक गिरायक मेळपाक जाय. हॉटेलां येवपाक जाय. सगळें जावंक जाय. नाजाल्यार पोर्ट आसून कितें फायदो? म्हाका जर एनीचे तळें आशिल्लें न्ही फातोर्डान, हांव ते तळेच गोंयचें कॅपिटल करपाक. तळ्याच्या सायडीनूच आमकां इल्लें पसून उदक ना. उदक म्हळ्यार बीच ना, नदी ना, कांय ना आमकां. म्हजें म्हणटा हांव करूंक सोदता आर्टिफिशली. थंय बी म्हाका म्हणजे तितलो टायम मेळना. सरकारान 2 वर्सां करूंक जाय. ते पर्रीकाराक कॅन्सल जावन नाजाल्यार हांव करून उडोवपाचो न्ही. पूण हांगा दर्यो आसून हो हॉल आमचो थंय दर्यो दिश्टी पडटा आनी हो हॉलाची परिस्थिती हें सगळें जर पळयलें जाल्यार गोंयांत मोस्ट अनप्रोग्रेसीव जागो म्हणटा तो हो हार्बर एरिया, ह्यो हिटलँड म्हणटा ती एरिया सडा. हो सामको सडो जाल्लो आहा. आनी हाका जर न्याय मेळपाक जाय तुमकां जाल्यार तुमीच फुडें सरूंक जाय. भायल्यान तुमकां कसलोच आदार मेळचो ना. व्हडले व्हडले ते होर्डिंगां पळयल्या हांवें. आंबेडकराची आनी शिवाजीची कांय जावचें ना. तुमच्या हातान आहा तुमचो फुडार. आनी संघटीत करा. बरे लोक एक जाया. कोळशाच्या विरोधान उबे रावात. आमचो 1 पॉयंट प्रोग्राम की कोळसो आमी काडटले. कोळसो काडलो जाल्यार हांगा सगळी उदरगत जातली. ही गॅरंटी आहा. हें करतले जाल्यार आमी चिंतचें पडटलें की बाबा वास्को म्हळ्यार कितें. एक टायमार वास्को कितें नांव आशिल्लें. हें बायणा जी बीच आहा पळय, म्हजो म्हाका आजो सांगतालो तो कमिशनर ऑफ कस्टम्स ऑफ ऑल पोर्चुगीज कॉलनीज. ताणें पणजे घर बांदला. पणजे एक घर आशिल्लें पूण बायणा बांदलें. बायणा वॉज सपोज बी द मोस्ट ब्युटिफूल एरिया. मागीर बायणाचें कितें जालें तें सगळ्यांक खबर आहा. ते बायणाचें कितें जालें तें क्लीन करून बीजेपी आयली. आनी आतां ताणें कितें केलें? आतां कोळसो हाडलो. हो कोळसो पर्रीकारान सांगिल्लो की आपल्याक नाका म्हणून. हें डबल ट्रॅकिंग पर्रीकारान ओपोज केल्लें. आनी तेच पर्रीकाराचो फोटो फाटल्यान घालतात आनी हांगा कोळशाचे पयशे खातात आनी लोकांक वाडटात. हो सरकार. आनी ह्या सरकारान कांयच करूंक ना. निलेशान सांगलां की सिवेज थोड्यो पायपलायनी घाल्यो. सिवेज घालूंकूच जाय. सिवेज ओपोज करप ना. सिवेज म्हणटा तो सिस्टम जाय. आतां तो सिवेज कॉर्पोरेशनाचो चीफ आहा पूण तो करता. तो करूंकूय जाय. सिवेज म्हणटा ती आज फेसिलिटी आनी ती एक एमेनिटी जाल्ली आहा. जशें उदक, जशी इलेक्ट्रिसिटी, फायबर ऑप्टीक केबल, इंटरनेट मेळपा खातीर तशी सिवेज आसूंकूच जाय. पूण तें तितलेंच करूंक जायना. मेन म्हणटा तो कोळसो. आनी जे म्हणसर कोळशाचेर आमदार स्टँड घेना ते म्हणसर आमदाराक आमदार म्हणपाची लायकी ना. त्या आमदाराक उडोवपाक जाय.
त्या पक्षाक उडोवपाकूच जाय आणि त्या पक्षाक उडयले ना जाल्यार फुडले खेपे हांव भाशण सुद्दां हांगा दिवंक येना. तुम्ही उरचीत ना, तुम्ही आसा ती उजूक अर्थ जातली. सोडून वचले तुम्ही गांव, फुडारूच ना हांगा. तगलेन दवरा, फुडार जे गांवांत ना तो गांव सोडून वता लोक. इतले लोक पोर्तुगेज पासपोर्ट घेवन इंग्लंडाक कित्याक वता? कित्याक हांगा नोकऱ्यो विकत्यो घेवच्यो पडटा. नोकऱ्यो जर हांगा विकत्यो घेवच्यो पडनाशिल्ल्यो, ह्या इंडस्ट्रीनी जर गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळटाल्यो, बऱ्यो इंडस्ट्री आहा, टॉप इंडस्ट्रियल इस्टेट मेळना, पूण तुमचे भायल्यान हाडटात, सवाय मेळटा. थंय सरकाराक फाटीचो कोणो ना. गोंयचे लोकां खातीर सक्त हें करप म्हणून हांव एक बील मूव करीत आसता. प्रायव्हेट सेक्टरान 80% रिजर्वेशन हाडचें म्हणून स्थानीक भुरग्यांक. हांव म्हणना ते फातोर्डेचे हाडचे, हे जातीचे हाडचे, त्या धर्माचे हाडचे, हें सांगना. गोंयकार आसचो. गोंयकार कोण काय म्हणा? अरे गोंयकार कोण तो खबर ना तुमकां? बापायचें हें कार्ड मारलो, आधार कार्ड म्हणटा आतां आयिल्लें आहा मरे. कोण गोंयकार म्हणटा डिफायन जाल्लें आहा. तें व्हडलें डिफिकल्ट न्ही. जाचो बापूय गोंयांत जालो तो गोंयकार अशें धरया. ती मरे त्या भुरग्यांक नाका नोकऱ्यो. खंय दिताय? हे सावंतवाडी इंटरव्यू घालूंक लागले, कारवारा वचून इंटरव्यू करपाक लागले. इंडस्ट्री आहा गोंयांत आनी गोंयचो सरकार पळयता. ही परिस्थिती. आणि तुम्ही म्हणटा कितें ना आमचे हिंदूची पार्टी बीजेपी. खाया कोणसो? हा कितें आज कितें करतली की खरो संकल्प कितें करतली काय ना? काय त्या संकल्पाचे फुडें विरगळटली? हा हांव तुमकां तिश्टावंक आयिल्लो आहा, तुमकां प्रोवोक करपाक आयिल्लो आहा. तुमचे कडेन हात जोडून मागूंक येवंक ना. हांव तुमचो फुडार तुमच्या हातांत आहा हें तुमकां याद करूंक आयिल्लो. आनी निलेशाक हांव परबी दिता की ताणें फुडाकार घेतला तुमचे भितर जागृती करपाक, एक पक्षाक इंट्रोड्यूस करपाक, जो पक्ष हांगा बदल हाडूंक सोदता. आनी बदल जर हाडली ना जाल्यार फुडार ना. जेन झी म्हणटा तूं सगळे तुमी जेन झी आतां. थंय रॅपर जे आहा पळय, तुवें आतां सरदारा भशेन जाला. रॅपर आहा तो प्रायम मिनिस्टर जालो नेपाळाक. जेन झी तो. तुम्ही जेन झी कितें करता? काय करता तुम्ही? तुमकां एक स्पॉन्सरशीप घेता त्याच पयशा वाल्या कडच्यान गार्बेज कलेक्ट करता. आनी कितें उरलां हें? आरे ते गार्बेजीन ताका पुरपाचो अडानीक, ताजे तुम्ही पयशे घेता. कितें उरलां हें? कसली स्पॉन्सरशीप? काय ना. स्पॉन्सरशीप घेवन तांकां जोडावपाचें. हें नेपाळाक केलें म्हणून नेपाळाक भुरग्यांक जाय तो सरकार जालो. भुरग्यांक जाय तो सरकार हाडा. हो तो हाडलो नितीक बांद्रेकार. पळय भुरगे ते आज भुरगे वयर सरले आहा. ते येतले आतां फुडें. कित्याक आमी जर मातशे जे जाणटे जाल्या, आमकां जी भुरगीं जाल्या, आमी जर थंड जाले आमी भुरग्याच्या हातान सोडली पडटली. कित्याक कोण कांय करना ते मनशाक नेतृत्व दिवप म्हणजे ती व्हडली चूक. आमच्या धर्मान तुका सांगिल्लें हांवें की जे नालायक लोक आहात तांच्या हातान नेतृत्व दिवप ना म्हणून. तांच्या हातान आमचो फुडार बरो ना म्हणून. हें चिंतून आमी पावल मारपाक जाय. आनी म्हाका दिसता की आमी जे भशेन तुमची तकली खाल्या गेल्या अर्दवरान तातूंत तुमी मातशें आमकां सिरियस घेतले. बाब निलेशाच्या एक गायडन्सान एक पक्ष बांदतले, जो पक्ष हांगा बदल हाडून पावतलो, जो तुमकां न्याय दितलो आनी जो कोळसो बंद करतलो. हें करपाक तुमी आमकां आदार करतले अशी हांव आस बाळगितां. आनी दोन आयिल्ले तुम्ही पळयतात GNH. माजी, आपको ना सरप्राइज देना था. इन्होंने अपना ट्रांसफर यहाँ करवा दिया है. हाँ माँ. और अब जाके मुझे भी एहसास हुआ कि जिंदगी की खुशी अपने घर में है. और माँ जी, जिस किचन में पंचामृता हो उस घर में खुशियों के अमृत की बारिश तो हमेशा होती रहती है. दादी, आज मैंने सुबह गार्डन का सारा काम पूरा कर दिया. मेरा बेटा. पंचामृता, भारत की पहचान, घर घर में पंचामृता.